GEM Kids, Goa's first truly international preschool now in Margao, in collaboration with GEM International School affiliated to University of Cambridge Assessment. Admissions open. Call and grab the opportunity as your child deserves the best education. नमस्कार येवकार गोवा टुडे सुयश गावणेकार सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। गोंय सरकाराक आयव्हरमॅक्टिन सप्लायरांचे 3 वेगवेगळे रेट। एकलो ₹2.70, दुसरो ₹34.90। एप्रिल म्हयन्यांत दोनेत कोटींच्यो ऑर्डरी कित्याक? खासा रिपोर्ट। ब्रेस्तार शुक्रारा ऑरेंज अलर्ट। आयतार मेरेन पावसाचो नेट। वेधशाळेचो अदमास। पावस वाऱ्यान झाडां पालसणाची पडझड चालूच। शारांनी बुट्टी। ऑर्लेन नवो वॉक वे काबार। धोडो कोसळ्यो। आपूण स्वतंत्र पक्ष सिंबल लागना। विधानसभेक मडकय शिरोड्या फोण्याय रावये। रवीन मिडियांतल्यान सोडलें सूत्र। केंद्रान 50,000 कोटी दिवचे वा गोंय केंद्र शासित करचें। मुख्यमंत्री मंडळ विधानसभा वेंचणुकेची तयारी सुरू। मडगांवां संघटन मंत्री आमदार पदाधिकाऱ्यांच्यो बसका। कोविडाची परिस्थिती निवळ्ळी काय नोकर भरती खंय सुरू? गोवा बोर्डान फाटल्या शिक्षणीक वर्सा भशेन नवे शिक्षणीक वर्साक कापले 10वी-12वेचें सिलेबस। कोविड फुडें धुकलिल्ल्यो परीक्षा आनी विधानसभा वेंचणुकेचें राजांव। फातोड्ड्या शेतांत रॉ सिवेज सोडपाच्या प्रकरणांत राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळान PWDचे प्रिन्सिपल चीफ इंजिनियराक मारली 1,18,00,000 फायन। आनी भारतीय कायदे कानून पाळूंक फांटो दिल्ल्यान ट्विटराक कायद्याची राखण ना। धर्मीक तणावकारी कंटेंटावेल्यान उत्तर प्रदेशाच्या गाझियाबादांत पयलो FIR। आयव्हरमॅक्टिन गुळयांचे 3 डिस्ट्रीब्युटर सरकाराक वेगवेगळ्या रेटीन गुळयो दितात। गोवा अँटीबायोटीक ₹2.70 दिता। 30 टॅबलेट हेदे ₹34.90 घालता। चडश्यो ऑर्डरी म्हारग सप्लायरांकूच। प्रॉफिलॅक्सिसाक एकय टॅबलेट घेवना म्हणपी सरकारान एप्रिल म्हयन्यांत 8 लाख गुळयांच्यो ऑर्डरी दिल्यो। बील 2 कोटी। खासा रिपोर्ट। आरोग्य खात्याची वखदां आणि बाकीच्या खरेदीचे डॉक्युमेंट प्रुडंटाच्या हाताक लागल्यात। सरकारान आयव्हरमॅक्टिन टॅबलेटी प्रॉफिलॅक्सिसाक विकत्यो घेवंक ना म्हूण स्पश्ट केल्ले। पूण डॉक्युमेंट पळयल्यार ह्यो 8 लाख आयव्हरमॅक्टिन टॅबलेटी घेवपाच्यो ऑर्डरी आरोग्य खात्यान दिल्या। गुळयाचे 3 सप्लायर। दरेका सप्लायराचो रेट वेगवेगळो। रेटीन प्रचंड तफावत। आयव्हरमॅक्टिन गुळयेचो प्रेस ₹2.70 ते ₹37.90 मेरेन। ICMRच्या सर्क्युलरा उपरांत गोंयान आयव्हरमॅक्टिन गुळयो वापरप बंद केला म्हणून मुख्यमंत्री सांगतात। प्रॉफिलॅक्सिसा खातीर एकूय टॅबलेट विकती घेवंक ना म्हणून सरकारान स्पश्ट केल्ले। आरोग्य खात्यान 30 एप्रिल ते 15 मे मेरेन 5 फावटी आयव्हरमॅक्टिन टॅबलेटी खातीर ऑर्डर दिल्ली। ₹1,86,00,000 मोडून एकूण 8 लाख गुळयो आरोग्य खात्यान घेवपाचे आशिल्ले। गोवा अँटीबायोटीक हेदे एंटरप्राइजेस आनी रायकर डिस्ट्रीब्युटर ह्या सप्लायरांक ह्यो ऑर्डरी दिल्ल्यो। एकाच रायकराच्या ऑर्डरीचे 12,37,000 फारीक केल्यात। आता पळयात तीनूय डिस्ट्रीब्युटर आयव्हरमॅक्टिन गुळयाचेर सरकाराक वेगवेगळे रेट कशे लायता ते। गोवा अँटीबायोटिकाक दिल्ली 1 लाख गुळयाची ऑर्डर ₹2.79 एका टॅबलेटीचो प्रेस। हेदे एंटरप्राइजीक दिल्ली 1 लाख गुळयांची ऑर्डर एका टॅबलेटीक ₹34.90। रायकर एंटरप्राइजेसाक 3 वेगवेगळ्या ऑर्डरींतल्यान 6 लाख टॅबलेटींची ऑर्डर दिली। 2 ऑर्डरीन ₹22.10 दरेका टॅबलेटीक जाल्यार दुसऱ्या ऑर्डरीन ₹24.75।
रायकराक एकाच दिसा 2 ऑर्डरी दिल्यात. एका ऑर्डरीन 1 गुळी 24 रुपया 75 पैसे जाल्यार दुसऱ्या ऑर्डरीन 1 गुळी 22 रुपया 10 पैसे पडटा. एकाच दिसा एकाच डिस्ट्रीब्युटराक मात रेट वेगवेगळो. गोवा एंटीबायोटिकाचे 1 लाख टॅबलेटीचे बिल जाता 3,12,000 रुपया. केदे एंटरप्राइजेसाचे 1 लाख टॅबलेटीचे बिल जाता 34,90,000 रुपया. रायकर डिस्ट्रीब्युटराचे 1 लाख टॅबलेटीचे बिल जाता 24,75,000 रुपया. आयव्हरमॅक्टिन गुळयांच्या सप्लायरांचे वेगवेगळे रेट. तातूंत सगळ्यांत कमी दर आशिल्ल्यान गोवा एंटीबायोटिकाक सोडून दुसऱ्या सप्लायरांक मायज ऑर्डरी. एके वटेन शेकड्यांनी कोविड दुयेंती ऑक्सिजन नासून मरता आसतना आरोग्य खात्यान चलयल्ल्या ह्या कारभाराची जाप कोण दितलो? ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. वेधशाळेन ब्रेस्तार शुक्रारचो येलो अलर्ट बदलून ऑरेंज केलो. बुधवारा रेड देंवोवन ऑरेंज केल्लो. मात गोंयभर मंगळारा परस मायज उटंगार. वारें मारून पावस, शारांनी बुट्टी, झाडां पालसणाची पडझड चालूच. व्हडलें बांदकाम चालू आशिल्लो वॉकवे काबार. धडो कोसळ्यो, वॉकवे क्रॅक गेला. आयतार मेरेन पावसाचो नेट उरतलो म्हूण वेधशाळेचो अदमास. 4 दिसांत 12 इंच मायज पावस. हम अगर देखेंगे तो ये जो प्रेशर लाइंस है वेस्टर्न कोस्ट में, पूरे वेस्टर्न कोस्ट में, वो बहुत क्लोजली पैक्ड है. दैट मीन्स द प्रेशर ग्रेडियंट इज़ वेरी हाई अक्रॉस द कोस्ट. तो क्या होता है, इसके कारण जो साउथ वेस्टर्ली और वेस्टर्ली विंड्स है, जो मानसून विंड्स है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं कोस्ट के ऊपर अलॉन्ग द वेस्ट कोस्ट फॉर अबाउट 3 days स्टार्टिंग फ्रॉम 16th. इन दिस रडार इमेज ऑल्सो हम देख सकते हैं कि बहुत से क्लाउड्स हैं जो छोटे छोटे स्पेल्स 15 to 20 minutes और इवन हाफ एन आवर्स के स्पेल्स आ रहे हैं बैक टू बैक. और तो ये एक्सिस्टिंग वेदर सिस्टम को देखते हुए गोवा के ऊपर जो वेरी हेवी रेनफॉल का वार्निंग जो था, दैट इज़ कंटिन्यूड अप टू 18th June. दैट मीन्स रेनफॉल विच इज़ एक्सीडिंग 12 centimeters is possible over Goa, both north and south Goa districts at scattered as well as isolated special distribution for up to 18th of June. ओर्ले साश्टीत बांदप चालू आशिल्लो वॉकवेच्यो धडो 2 दिसांच्या उटंगारांत कोसळ्यो. वॉकवेकूय तडे. एकदम मोडून काढले पावसान. then you can know what kind of engineering artwork this is. So we don't want this काहीच नाका आमकां. Churchill Alimau and GSIDC, please clear this place immediately. I think so. This is something around five. त्यांना येल्लो त्यांना त्यांनी सांगितलं टेक्निकल मध्ये something around 5 crores. हे आता करेक्ट जाला आणि एका आता फास्ट प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट एका फास्ट केअर देखून फायदो नाका. I want to ask the government who is at loss. People also should ask. हे आता म्हणलं शेतांय पिड्यार जाली, कॉन्क्रीट गेलो, माती गेली सगळी शेतान, ते पिड्यार आणि पयशे पिड्यार. सो हू इज गोइंग टू पे बॅक? एनवायरमेंटलाची बरबादी. आणि म्हाका क्वेश्चन तो हो कॉन्ट्रॅक्टरा. हे कॉन्ट्रॅक्टर गोंयचे आणि कोण काम करपी इंजिनियर सुपरवायझर ते गोंयचे एनवायरमेंट आमकां कितें म्हणटा कळना. वातावरण ओके, क्लायमेट कितें म्हणटा आमकां सोजमून जाल्या भाशेन ते बाळना. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. विधानसभा वेंचणुकेची तयारी सुरू जाल्या. वेगवेगळ्यो बसका घेवप चल्लां म्हूण मुख्यमंत्री मडगांवां आमदार आनी BJP पदाधिकाऱ्यां बरोबर घेतिल्ले बसके उपरांत उलयलो. बसकेक संघटन मंत्री सतीश धोंडूय आशिल्लो. कोविडाची परिस्थिती निवळ्ळी काय नोकर भरती खंय सुरू करतले. जाहीर जाल्यात त्या पोस्टांच्यो परीक्षा घेतले म्हणून CM मिडिया कडेन उलयला. टिका उत्सवाक खंय बरो रिस्पॉन्स येता. मडगांव विजीट इलेक्शन तयारी इलेक्शनाची तयारी तर सुरू जाल्ली सगळे आमदार असं मंत्री हय सगळे आमदार मंत्री आणि पार्टीचे सगळे पदाधिकारी आसा ते संघटनेचे वेगवेगळे कार्यक्रम आसात. ते कार्यक्रम आणि एकंदर फुडल्या 6 म्हयन्यांक लोकां मदीं वेगवेगळे कोविड कंट्रोल करता आसतना लोकांचे प्रश्न सोडोवपा खातीर आमदार मंत्र्यांनी लोकां मदीं वचपाक जाय, लोकांचे प्रश्न सोडोवपाक जाय. फाटले वर्सभर आमी कितें जालें जाल्यार लोकां मदीं वचूंक पावले ना. ताका लागून तें करपाक टिका उत्सवाक खूब बरो रिस्पॉन्स मेळटा. एकदम बरो रिस्पॉन्स सगळ्या कडल्यान. आमी टिका उत्सव जो आसा पयलीं हो बऱ्या पद्दतीन रिस्पॉन्स मेळटा. रिक्रुटमेंट बॅन जे तुमी काडला
रिक्रुटमेंटाचे फक्त होच कोवीड हे सोंपले काय ना तेजे एग्जामी घेवपाक सुरू करतले कदाचित जुलयातल्यान एग्जामी घेवपाक सुरू एडवर्टायज जाल्यार ते सगळे पोस्ट भरतले. उत्तर गोंयचे आमचे म्हापसा कार्यालय जे आसा त्या कार्यालया भितर उत्तर गोंयचे मंडळाचे 20 मंडळाचे अध्यक्ष त्या भागांत रावपी सगळे आमदार आनी आमच्या पार्टीचे ऑफिस बेरर विथ लिमिटेड 30-40 लोकांची बैठक जी ती आसा ती आमी करप अशें ठरवलें आसा. गोवा बोर्डान फाटल्या शिक्षणीक वर्सा भशेन नवे शिक्षणीक वर्साय 10वी-12वीचें सिलेबस कापलें. फाटल्या वर्सा कोविडाच्या महामारीत क्लासी शक्य ना म्हूण सिलेबस 30% कापिल्लें. महामारीची परिस्थिती, फुडें धुकलिल्ल्यो परीक्षा आनी विधानसभा वेंचणुको मतींत धरून सिलेबसांत ओनूय कपात केल्या म्हूण बोर्डाचें शिक्षण संस्थांक सर्क्युलर. ऑनलायन टिचरांक स्कुलान वचून क्लासी आयच्या डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशन तेजे निर्णय घेतलो कारण तेजेर कितें जालां आजून तेंच्यांनी रिजल्टूय करपाच्या हितूर आहा थंय कारण म्हणजे रिजल्टूय स्कुलांचीच रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा. रिजल्ट तेंच्यांनी सगळे मार्कींग सिस्टम 10वी 11वीचे 12वीचे हे सगळे मार्क जे तांकां घालून करपाक जाय पयलीं तेल टेक द डिसिजन म्हणजे खंयसर फॅसिलिटीज अवेलेबल कितें आहा ती पळोवन वी हॅव गिवन फुल्ली इंडिपेंडन्स टू द डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशन. दे कॅन टेक द डिसिजन इधर स्कुलान वचून करपाचें काय घरान वचून करपाचें घरा कडल्यान करपाचें तेल टेक द डिसिजन. ट्विटर आनी सरकाराचें पेटलां. भारतीय कायदे कानुनाक फांटो दिल्ल्यान ट्विटराक कायद्याची आतां राखण ना. 25 माया सावन लागिल्ले नवे डिजिटल नेम पाळूंक ट्विटर तयार ना म्हूण ट्विटराक कायद्याची राखण ना म्हूण इलेक्ट्रॉनिक्स IT मंत्रालयाचो खुलासो. धर्मीक तणाव पाताळयता म्हूण ट्विटराचेर पयलो FIR रातीं उत्तर प्रदेशाच्या गाझियाबादांत जालो. ह्यो एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक, रोखडेच परत मेळया. Are you suffering from asthma and want an instant cure? Visit Manohar Ayurveda. We've got proven Ayurvedic medicines. The guaranteed cure within 3 days with 0 side effects. Freedom from inhalers. Finish asthma before it finishes you. Visit our center today for a free asthma checkup at Cameron Kingdom, Goa. फातोड्ड्या शेतांत रॉ सिवेज सोडपाच्या प्रकरणांत राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळान PWDच्या प्रिन्सिपल चीफ इंजिनियराक 1,18,80,000 ची फायन मारली. मडगांव कदंब बस स्टँडा फाटल्यान आशिल्ल्या शेतांत 1.5 वर्सां फाटीं PWDन हें कर्म केल्लें. एका एक्टिविस्टान पोरू जानेरांत कागाळ केल्ली. ते उपरांत मंडळान इन्स्पेक्शनय केलें. आतां निकाल. हांव स्वतंत्र, पक्ष लागना, चिन्ह लागना. हे खेप मडकय रावये, शिरोडा नाजाल्यार फोण्या. फोणेचो आमदार रवीन मिडियांत जाहीर सुत्र सोडलें. तो खंय अजून काँग्रेसीतूच आसा, मात ताका पक्ष लागना. मायनिंग बंद जाल्ल्यान गोंयची अर्थवेवस्था हाल्ल्या. केंद्रान एक तर गोंयाक 50,000 कोटींचो आदार करचो, नाजाल्यार गोंय खंय आशिल्लो तसो केंद्र शासीत प्रदेश करात. बीजेपीन जॉइन जावपाच्या तितून कितले अरे आतां कितले म्हयने जाले हेच चूज जाता कळ्ळें. आतां कितले तेंप जालो आतां हें उलयता बेश्टी अफवा न्ही आनी घालून रे कितें करता आतां 15 सीट हो मागता अशें म्हण आज पेपरार तुम्ही 22 कंटेस्ट करता येता ती इलेक्शन सांगू न्हू तुमची बसून हांव तुमची वचून रावूं शकता. मुडके मतदारसंघात खंय रावूं शकता हांव स्वतंत्र बरें
शिरोड्या वच हांगा वच गोविंदा सोडून मडकय सुद्दां रावपाक शकता तुमी मडकय सुद्दां वचपाक शकता खंय मडकय वचूं शकता शिरोडा शकता फोंडे रावूंक शकता कितें अजून काय काँग्रेसूच आसा तुमी काँग्रेसूच तशेंच म्हाका खंयचो पक्ष लागना लोक वळखता रवी नायक पक्ष खंयचोच पक्ष काम करिना लोकांचें खंयचोच सिंबल काम करिना व्यक्ती मत आनी आयज गरज आसा लोकांनी व्यक्ती पळोवपाची व्यक्ती काम करता नो हे पक्ष करना सिंबल करिना हे तेन्ना अनपड आसले म्हणजे हे पक्ष जाल्यार एकट्यान हें केलां आनी हे पक्ष जाल्यार ते लोकांक फटयता व्यक्ती म्हणून वयतले पक्ष म्हणून वयचे ना नाका म्हाका गरजच ना हांव रवी नायक म्हणून वयतलो तुमी फोंड्या रावपाचें ना परत सावन कित्याक म्हाका खंयी जातलो मडकय रावपाचें म्हणटा एक वेळ म्हणल्यार मडकय जातलो जे PWD मिनिस्टर आशिल्ले पयलूचो आनी आतांचो निश्काळजीपण करता काम करिना आनी फक्त कमिशन मारतात मुख्यमंत्र्यान प्रयत्न करचे आनी एक बरोबर इलमसम आमकां ग्रांट दिवचे आनी जेणे करून आमी स्वताच्या पांयाचेर उबी रावंक शकता आमी घाई गडबडीन आमी स्टेट बोर्ड केली आनी ते स्टेट बोर्डाक लागून आमकां आज फुडें त्रास जावपाचे आसा जे सरकारचे आमकां हे आसा हें आशिल्लें तेन्ना UT आसतना तेन्ना आमकां सगळे पयशे येताले कितें आमचे उलटे परते वयताले आमचे कडेन डेवलपमेंट जालें ते आमकां UT जर जालें जाल्यार ना एक UT करची नाल्यार हें करचें ग्रांट दिवचें आमकां परत युनियन टेरिटरी करची विचार करचे लोकांनी विचार करचे UT करपाचें आतां काश्मीराक कशें जालें UT जालें ना सेंट्रल पयशे वतले ते विचार करचे स्टेट गव्हर्मेंट विचार करचे सेंट्रल गव्हर्मेंट विचार करचे तेजेर गोंयांत तितलो रेव्हेन्यू जायना म्हणून तशें करचें म्हणटा रेव्हेन्यू ना कितें अशें कशें जातलें पर्यावरण मंत्री निलेश काब्रालान लोटले ताचे शेताचे जमनीत बेकायदेशीर कॉन्क्रीट प्लांट उबारला म्हूण गोंयच्या आवाजान इशू केला पर्यावरण मंत्रीच नेम गुटलायता म्हूण कॅप्टन वेरेतो उलयलो ती आपलीच जमीन पूण उद्देगीक वाठारांतली एग्रीकल्चर न्ही म्हूण काब्रालाचो खुलासो ताणें खंय तो जागो लिजार दिला थंय कोण कितें बेकायदेशीर करता जाल्यार खंय कारवाय करची पर्यावरण मंत्री निलेश काब्रालान लोटले पिकावळीचे जमनीत कॉन्क्रीट प्लांट घाला म्हूण गोंयच्या आवाजान इशू केला काब्रालान ते बांदकाम खंय बंद करचें जेन्ना आमी इन्वेस्टिगेट करपाक लागले आमची टीम हातून कळून आयलें ताजे कडेन परमिशन ना अप्रुवल ना कांयच ना जेन्ना आमी पंचायतान गेले चॅक करपाक कशें अलाव केला वी वर प्लेझंटली सरप्रायज आनी बरें दिसलें की पंचायतान ऑलरेडी स्टॉप नोटीस काडलेली आसा आनी तरी पूण जेन्ना आमी क्रॉस चॅक करपाक गेले जाल्यार अजुनूय काम चालू आसा सो इफ द एनवायरमेंट मिनिस्टर हू सपोज टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट इफ ही इज वायलेटिंग सच लॉज वॉट कॅन ही एक्सपेक्ट फ्रॉम द कॉमन मॅन सो आमी मागता ह्या एनवायरमेंट मिनिस्टरा कडेन प्लीज स्टॉप यू योरसेल्फ वायलेटिंग आमकां खबर आसा म्हादय कशी गेली ती आमकां खबर आसा कशें डबल ट्रॅकिंगाक लागून आनी कशें एक्सपान्शन ऑफ रेल्वेज आनी 400 kV लायनींक लागून कशें तुमी आमची फॉरेस्ट एरिया झाडां कितली मारून गेली तुमचे कडेन उपकार मागता बाब निलेश काब्राल बंद कराय काब्राल म्हणटात ताणें ही सुवात लिजार दिल्या ताचो प्लांट ना कोणी थंय बेकायदेशीर कितें करता आसत जाल्यार कारवाय करची म्हजो जागो जर हांवें कोणाक लिजाक दिला आनी तेणें जर कितें इलिगलिटी केल्या तेजें एक्शन घेवचें म्हाका काय प्रॉब्लम ना आय हॅव नॉट बिल्ट एनी प्लांट वा म्हाजे कडेन कांय ना म्हाजें कितें आसा तें सगळें लिगल आसा तेणें मे बी इलिगलिटी केल्या तेणें चवकशी करून आनी इलिगलिटी आसा जाल्यार ताका एक्शन घेवचें सो तो म्हजेर घालता वॉट डॉक्युमेंट ही हॅज गॉट दॅट इट इज माय प्लांट माय हें कितें आसा कांयच ना ती खंय एग्रीकल्चराची जमीन न्ही काब्रालाचो दावो म्हजो जागो इंडस्ट्री खातीर आमी घेतलेलो खूब पयलीं सो तो जागो इंडस्ट्रियल झोनान आसा इंडस्ट्री सारकी आमची इंडस्ट्री आसा मेन तितू भितर आसा सो इट इज इन द इंडस्ट्रियल झोन आनी इंडस्ट्रियल जे प्लॉटा भितर जे गोश्टी करपाक जाय इंडस्ट्रियल तेच ते करतले सो बेज ऑन दॅट आय हॅड गिवन सो इफ दे हॅव डन इलिगलिटी दे वील टेक एक्शन बट इट इज नॉट एग्रीकल्चर लँड ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट आदलो मुख्यमंत्री पर्रीकाराच्या विजनाचेर प्रमोद सावंत सरकारान उदक सोडलां पर्रीकारान बायलां आनी जाणट्यांक म्हूण सुरू केल्ल्यो स्किमी सावंत सरकारान बंद उडयल्यो म्हूण आपाचो आरोप 24,000 अर्ज पेंडींग आसात फाटल्या 2 वर्सांत फक्त 400 अर्ज क्लियर केल्यात तेवूय खंय फक्त BJP वाल्यांचे आसूये पर्रीकराचे जे एक विजन आशिल्लें पर्रीकराची एक लिगसी आशिल्ली तेजेर आयज खंय तरी वो BJP सरकार आसा जो सावंताचो
तांणी ताजेर उदक घातिल्लें आसा. इट इज बीन ट्रॅम्पल्ड स्पेशली ऑन सोशल वेलफेअर स्किम्स. लाडली लक्ष्मी स्कीम हाडिल्ली आनी ती लाडली लक्ष्मी स्किमाक लागून लोक सारको पिसो जालो. सेकंड गृह आधार स्कीम स्टार्ट केली पर्रीकरान आनी तिसरी स्कीम हाडिल्ली पर्रीकरान इज पेन्शन स्कीम. पूण आयज दूख दिसता गोवन्स आर गोईंग थ्रू कोविड पॅन्डेमिक टायम्स. वेन द पर्सन रियली नीड्स during these time, this phase, the Ladli Lakshmi scheme is somewhere close to nowhere. 400 applications are approved in this last 2 years. More shocking, I would like to tell you all, is 24,000 applications have been pending and only 400 is approved. And I can tell with assurance, this 400 which is approved is also maybe the ones who are very close to the Bharatiya Janata Party. पावसाळो पावलो तरी फोंड्या रस्त्याची कामां सुरू जायनात. आमदाराच्या दारांत वचपी रस्तो तितलो जाला म्हूण मोगोचो फुडारी केतन भाटीकाराचो आरोप. फोंडे खंय स्वार्थाचें राजकारण चल्लां. आपल्या पुताक नगराध्यक्ष करूंक आमदारान कोविडाचे परिस्थितींत बरें काम करपी नगराध्यक्षाक देंवयलो. रवी म्हणटा रस्तो ताच्या भाटांतलो न्ही. पावस चालू जाल्लो आसा, अजुनूय फोंड्या रस्ते खंयचो जावना. फक्त एकूच रस्तो जाला, एक फक्त पेच जाला, तो आल्मेदा स्कुला कडल्यान आमदाराच्या घरा पर्यंत. तो रस्तो कोणा खातीर जालो, तो कोणाच्या स्वार्थान जालो हे फोंडेकारांक सगळ्यांक खबर आहा. पण थंयच्यान टोटल 5 तरी कॉलनीक रस्ते भितर येता खडबाबानूच, पण थंयचो एकूय रस्तो जावना. भितर कितलीशींच फ्लॅटां, घरां, बंगले आसा, थंय रस्ते जाले ना. मागीर थंयच्यान येवन खडबाबाना वयल्यान एक रस्तो जो स्ट्रेट गेला आमदाराच्या घरा कडेन आनी लेफ्टान जो तिस्कार जॉइन जाता तोय रस्तो जालो ना. सो हाजो म्हणपाचो हेतू इतलोच की आपल्या स्वार्था पोटी राजकारण करू नये. जसो कोविडा टायमार बरो काम करपी चेअरपर्सनाक देंवयलो आपल्या चल्याक दवरपाक. एलिगेशन जाता तुमचोच रोड म्हागेल्या भाटां करून म्हागेल्या भाटां खंयचोच रस्तो ना. कळ्ळें न्हू. हें उलोवप म्हणजे विचार करपाचें सोडून तें कितें आसा खंयची बैल खंय पावल्या म्हणटा तशी करमळे तळ्यार. वास्को डेंग्यूच्यो केशी वाडपाक लागिल्ल्यान नगरपालिकेन जागृताय मोहीम दवरिल्ली. चिखले उपजिल्लो हॉस्पिटलान स्पेशल वॉर्डांची तयारी केल्या. फर्मागुडयेर फार्मसी कॉलेजींत रवीचो वन महोत्सव. झेडपी अध्यक्ष कार्तिक कुडणेकारान पर्र वेगवेगळ्या धर्मीक संस्थांक झेडपी निधींतल्यान आदार दिला. गोंयभरच्यो एक खबरो. बॅरला कितें ती बऱ्या भशेन धापून दवरची आनी घरच्या भायर बेश्टें उदक सांठोवन दवरचें न्ही. प्रत्येक फावटी सरकार रिस्पॉन्सिबिलिटी आणि ऑथॉरिटीज रिस्पॉन्सिबिलिटी नसता. काही गोष्टी आपुणूय रिस्पॉन्सिबिलिटी पर्सनली घेवपाची आसता. तेन्ना डेंग्यूची महामारी आमी रोखूंक शकता. वी हॅव सीन दॅट लॉट ऑफ डेंग्यू केसीस आर कमिंग इन विथ जे प्लेटलेट काउंट्स आसतात ते ड्रॉप जाल्ले आसतात. ते चड ड्रॉप जाल्यार तांकां ब्लिडींग जाता आनी जिवाक धोको आसता. अशें ते सिरियस केसीस आसा जाल्यार ऑफकोर्स आमकां तांकां फुडले मडगांव नाल्यार मेडिकल कॉलेजींत धाडचें पडटा. आनी आमची तयारी आसा की तांकां आमी एक आमचो दुसरो वॉर्ड आसा तो आनी जे आसा आमचे स्टाफ आसा तांकांच यूज करून इन दॅट सेम लिमिटेशन्स वी वॉन्ट टू एडमीट दॅम. आनी झाडां ही आमी लावपाक जाय आनी प्रत्येक स्कुलांनी शाळेंनी कॉलेजींनी ते उत्सव जे उत्सव जे आसा हे ट्री प्लांटेशनचे हे आमी चालू दवरपाक जाय आनी भुरग्यांकूय शिकोवपाक जाय. प्रत्येक स्कुलांनी कॉलेजींनी सगळे कडेन हे तेन्ना झाडां लावपाचें. झाडां कोणाक मारपाक दिवपाक जायना. एक झाड मारलें 3 झाडां आनी लावपाक जाय. झाडां लायलीच म्हणून जायना, तेजी कुयदादूय करपाची. सो म्हाज्या प्रत्येकाक अशें आव्हान आसा की तेंच्यांनी 5 ते 10 झाडां तरी स्वता प्रत्येक पावसान लावपाची. कित्याक रवी सराच्या मोटिवेशनान आमी वर्सांवर मन महोत्सव करता. जेन्ना जेन्ना जिल्ला पंचायतीसून कामां फंडासून कामां आसतलीं तेन्ना तेन्ना तुमी कितें सांगतले तेन्ना तेन्ना हांव खंयसून एडजस्ट करून सरकार आमचोच आहा, सर साहेबू आहा आमचो मिनिस्टर, तांकां जावं थोडी कामां उरल्या चालीक लावपाचो हांव प्रयत्न करतलो. सरकारा कडेन फाटल्यासान विनंती केल्या आतां पासून सेवा कडेन वचपाच्या सरकारा कडेन वचपाच्या की आमकां तो फंड आहा जे आमचे जिल्ला पंचायती फाटी मेंबर्स येयलेले आहा, जे काम करपी मेंबर्स येयलेले आहा, आनी तो फंड्स आहा तो थोडो फंड्स वाडोवन दिवपा खातीर हे सगळे रिलिजियस इन्स्टिट्यूशनाक ताणे दिल्ल्या बगर for supplying these chairs from his Zilla fund. I pray that the Almighty bless you. हे बुलेटिनींतल्यार सोंपता.
प्रुडंट लाईव्ह फॉलो करात वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक पेज, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. 4 चौगांत मास्क घालात, विस्कळ भोंवात, सॅनिटायझर वापरात, वाशिनाचे 2 डोस घेयात. बी प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.